जय जय। आज खूप आम्ही सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्ते भरपूर उमेदी असा, म्हणजे इतली उमेद म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स आणि भारतीय जनता पार्टीच्या बंगालच्या कार्यकर्त्यांनी आज समेस्त देशा भितर एक इतले नवं चैतन्य भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यामध्ये, म्हणजे गेल्या वर्सभर जी तांची तपस्या असा, मेहनत असा, म्हणजे जे दादागिरीक जे करप्शनाक खंय तरी आज ते विटिल्ले, आज ताजी आज सच्चाईची जैत जाल्या म्हणटा तशी आमचो लिडर श्री नरेंद्रजी मोदी जावं, आमचे अमित शाह हे लिडर जावं, आणि दाखवून दिला की भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते कितें करूंक शकता ते. आणि खंयच्या म्हणजे आम्ही प्रत्येक राज्यात पळया, तुम्ही आसामाक पळया, बंगालाक पळया, नाल्यार पुंडुचेरी पळया, आज प्रत्येक कडे एक मॅसिव्ह विन, म्हणजे मॅसिव्ह मेंडेट आज दाखवून दिता की आज पुराय देश आज भारतीय जनता पार्टी बरोबर असा. आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी हांचे बरोबर असा. हांव मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या असंख्य अशा कार्यकर्त्यांक जाणी इतली वर्सां बंगालाक यातना सहन केल्यो, म्हणजे इतले तांचे त्रास जाताले, पूण भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो जो एकदा घालता नाल्यार हो शेलो कोण एकदा घालता तो केन्नाच तो काडना. आणि आज तांची तपस्या म्हाका दिसता आज पूर्ण जाल्ली आसा. आज जल्लोष हो सगळ्या कडेन देशभर जाल्लो आसा. आज आमी पळयता की भारतीय जनता पार्टीचे असंख्य कार्यकर्ते आमी आज भरपूर खुश आसा. आज आमची रॅली आसा, मोठी रॅली आसा, आणि त्या खातीर हांव त्या कार्यकर्त्यांचे आमचे सगळे लिडर्स जे थंय भावुरले, तांणी काम केले, अथक परिश्रम केले, जे सगळे कार्यकर्ते जाणे इतली वर्सां यातना सहन बसून भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो सोडूना, अशें त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमचो सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन मोठो सलाम. अशेंच म्हाका दिसता फुडल्या काळांत म्हाका कसलोच डावट ना की गोंयांत जावं UP जावं अशेंच मॅसिव्ह विन ही भारतीय जनता पार्टीचीच जातली. आणि ही कित्या खातीर जाता, कित्याक भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक कार्यकर्तो 5 वर्सां घराघरांनी वचून भारतीय जनता पार्टीचे काम करत आसता. इलेक्शन आयले जाल्यार झेंडो घेवन उबो रावना, इलेक्शन आयले की कोणाचे रस्ते साफ करना. आमी 5 वर्सां खंयच्या नाल्यार खंयच्या रुपान, आमच्या डेव्हलपमेंटाच्या रुपान, आमच्या स्किमाच्या रुपान, नाल्यार लोकांक खंय कितें मदत जाय त्या रुपान आमी प्रत्येक टायम लोकांच्या दारान पावता. आणि ती पावती म्हाका दिसता लोक हे प्रत्येक टायम इलेक्शनाच्या हातून दितात. आणि त्या खातीर आज आमकां खूब उमेदी आसा. आज भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो म्हणून म्हाका प्रचंड उमेद आणि म्हाका एक प्राऊड फिलिंग जाता. माझी ही मॅसिव्ह विक्ट्री जी वेस्ट बेंगालाक ती गोंयच्या कार्यकर्त्यांक कितकी मोटिवेट करता, म्हणजे तू हेजो प्रवक्ता कितें सांगता? न्ही सगळ्या म्हणजे आज देशा भितर जाल्लो, हांव म्हणजे गोंयचेच न्ही, आज देशातलो प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो हो आज जल्लोशान आसा. आणि ते हेच न्ही जाल्यार लोक पसून जनरल पब्लीक पसून आसा इतली हॅपी आसा की भारतीय जनता पार्टी थंय पसून, कित्याक थंय दुसरे बांगलादेश जावपाचे हाजेर आशिल्ले. म्हणजे आज देशभरान आमी पळयतात की असंख्य असे देश आसात जे वेगळ्या वळणाचेर वता आणि तांकां रायट टायमार आळो घालपाचें काम आमी आमचे लिडर्स, आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते करत आसा. आणि त्या खातीर आज कार्यकर्तेच न्ही जाल्यार देशातलो प्रत्येक मनीस आज आमचे कडेन प्रचंड नाका लोक बंगाली पसून आसा, ते पसून हांगा आयल्या. म्हणजे ते सांगतात आमकां थंय कितें पळय दहशत आशिल्ली, जे इलेक्शन जातकूच आमच्या लोकांक मार पडटालो, मारून उडयताले, कापून उडयताले, ती खंय तरी दहशतीचे हे बंद जालें आसा. महिला सुरक्षा आनी टॉप जातली, हे सगळ्या खातीर आज विक्ट्री आसा. राजू खंय केरला फर्स्ट तुम्ही ओपनिंग केला की सांगता ताजेर? ही सगळ्याकडे ही एक सुरवात आसा. ह्या 3 स्टेटींनी जाली आणि केरला पासून आमचे कोणूच येनाशिल्ले. केरळाय सुरवात जाल्या. म्हाका दिसता फुडल्या टायमाक 100% ताच्याकून आमी मोठे अशीच लँडस्लायड विक्ट्री थंय. बरी गजाल आयज सकाळसून आमकां मेळटा. 3 जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टीन जशी विक्ट्री केल्या. आणि कलकत्ता एक खास करून, कित्याक आमी सगळे रावलेले जेन्ना मोदी आहा तेन्ना मुमकीन आहा म्हणटा, सगळ्या देशभरान म्हणटा. आणि सगळ्यांच्या तोंडाचेर एक तापट जे उलयताले आमच्या बद्दल बाबा आनी BJP आनी येवची ना म्हणून, तेंच्याचे आयज कानाखाली पडलेले आसा. आणि जे अत्याचार अन्याय गेली 15 वर्सां चल्लेले आसात आज काबार जाला. तांकांय दिसता की गोंय राज्या भशेन इतर राज्या भशेन आमची डेव्हलपमेंट जावची. बेंगालान आसामान 3ऱ्या फाटी आयिल्ले आसा, पुडुचेरीन 3ऱ्या फाटी आयिल्ले आसा. आणि येणाऱ्या 27च्या निवडणुकीत गोंयांत सुद्धा 27+ भारतीय जनता पार्टीचे आमदार निवडून डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वात परत एकदा आम्ही सरकार करतले. नरेंद्र मोदी, नितीन नबीनजी, अमितजी शाह आमच्या लिडरांनी जे मार्गदर्शन दिले आणि ज्या कार्यकर्त्यांनी काम केले, बंगाल, आसाम, पुडुचेरी, केरळात सुद्धा आमचे अकाउंट ओपन झाला. या खातीर जय श्रीराम, भारत माता की जय. आयज म्हाका दिसता सगळ्याच्या वाडींतल्यान तुमकां कळत आसतलो की जल्लोष कितको मोठो आहा. आमी एक तरेन म्हणत शकता की वेस्ट बेंगालाचो आयज इंडिपेंडन्स डे जाला आसतलो. 15 ऑगस्टाक जालात, पूण जो अन्याय, जे अत्याचार आमच्या लोकांचेर जाताले, म्हाका दिसता तेच्या पासून आयज लोकांक मुक्ती गावला. एक नवो गव्हर्नन्स, एक सुशासीत गव्हर्नन्स आयज खंय तरी बंगालच्या लोकांक पळोवंक गावतलो. हांव कांयच म्हणूंक सोदना, पूण बंगालचे जे पयले लिडर आसले आमचे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, खंय तरी तांकां खंय तरी एक आनंदाचो
ह्यो क्षण आसतलो की बंगालान खंय तरी बीजेपीचें सरकार येयलो आणि जशें जयंतान सांगला येणाऱ्या प्रत्येक राज्यात म्हाका दिसता बीजेपीचेच सरकार आसतले आणि गोंयान प्रामुख्यान 27 धोरण आसतले हेच सांगता. जय श्रीराम.